आम्ही जेन्ना म्हणटा एआयचे जेन्ना जग आयलें आसा इन दॅट केस वी शूड नॉट बी गोईंग टू द स्कूल ऑल्सो असोय सुद्दां प्रश्न येऊ शकता ना सगळेंच आमकां मेळटा न्ही इफ आय हॅव टू हॅव एनी नॉलेज आय कॅन जस्ट सर्च अँड गेट द इन्फॉर्मेशन नाव दिस इज वेअर जेन अल्फा अँड जेन झीज जे आमी म्हणटा पळय न्ही द न्यू जनरेशन हू आर इन द एज ग्रूप ऑफ मायट बी जस्ट गोईंग टू द स्कूल okay who are 6 years of age and that of up to 20 or so आमकां खबर आसा की टेक्नॉलॉजीन आमचें लायफ खूब इजी केल्लें आसा आनी टेक्नॉलॉजीन लायफ इजी करता आसतना आमकां वेगवेगळ्यो वाटो दिल्ल्यो आसा ज्या जाग्या वयल्यान आमी शिकूं शकता बट वाय रिडींग इज इम्पॉर्टंट वाय हॅविंग अ एक्चुअल प्रॅक्टिकल बुक इज इम्पॉर्टंट हें आमकां लक्षांत दवरपाक जाय एक जें आसा पळय न्ही फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां एक लक्षांत दवरपाक जाय वेन वी रीड द बुक एक लक्षांत दवरपाक जाय की फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट वी लर्न इज आमची मेमरी पावर जी आसा पळय न्ही ती इम्प्रूव जाता मेमरी पावर ऑफ वॉट आमी सदांच म्हणटा की म्हाका सगळेंच हांव वाचिल्लें याद उरता अशें ना बट देर आर टू पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन कॉशियस अँड दॅट ऑफ सबकॉशियस कितल्योश्योच गोश्टी ज्यो आसा त्यो सबकॉशियस मायंडान उरता त्यो कॉशियस मायंडान आमी याद करून म्हणजे घेवच्यो पडटा बट सबकॉशियस मायंडान त्यो आसता सो ताचे खातीर एक लक्षांत दवरपाक जाय आमी दिसता की आमी वाचलें पण आमकां याद ना नो इट स्टील रिमेन्स इन आवर सबकॉशियस मायंड सो ताचे खातीर फर्स्ट पार्ट जें आसा त्या खातीर रिडींग मेमरी पावर आमची इम्प्रूव करपा खातीर सेकेंड वाय इट इज इम्पॉर्टंट बिकॉज आमची वोकॅब्युलरी बरी जावपाक जाय वोकॅब्युलरी सगळ्या भाशेंतली आसतली जी भाशा तुमकां आवडटा ज्या भाशेन तुमकां फ्लुएन्सी जाय त्या भाशेची फ्लुएन्सी जर इम्प्रूव करपाक जाय जाल्यार ताचे खातीर रिडींग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी कोणाक आवडचें ना आपणूय एक पुस्तक बरोवपाचें when I talk about this Gen Z now, you must be knowing about Prajakta Mali, and Prajakta Mali has written so many beautiful books, basically romantic novels, but she has gone to write the books. So असो ऑथर आपण कित्याक जावचो ना अशें दिसता आपल्या आयुश्याचेर आपल्या अनुभवाचेर बरयल्लें पुस्तक वाचप आनी कित्या खातीर इम्पॉर्टंट तें म्हणजे एक लक्षांत दवरपाक अनेक गोश्टी ह्या जगान जाता आमचो एक जन्म जो आसा पळय तो आमकां पावूंक शकना टू गेन द नॉलेज वीच इज देयर इन दीस वर्ल्ड अँड आउटसायड दीस वर्ल्ड जेन्ना हें आमकां पावना पळय जितलें आमकां जितलें शक्य आसा पळय न्ही आनी ज्या क्षेत्रांत शक्य आसा त्या क्षेत्रांत आमी तें ज्ञान अर्जीत करपाचो प्रयत्न करपाक जाय